येवपी 2017च्या वेंचणुकेत आपूण भाजपा पक्षाच्या तिकेटीचेर दाबोळी मतदारसंघात वेंचणुको लढयतलो। तशेंच येवपी कांय दिसांनी आपूण काँग्रेस पक्षांतल्यान राजीनामो दितलो। तशेंच वेंचणुकाच्या प्रचार वेळार काँग्रेस पक्षाक एक्सपोज करतलो अशें दाबोळीचे आमदार मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगलां। मंगळारा चिखले पंचायतीची नवी सरपंच म्हण निलिमा नाईक ही बिनविरोध निवडून आयल्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयताले। ह्या वेळार उलयतना सरपंच निलिमा हिणी चिखले गांवांत जे 80 रस्ते आसा ताचो अभ्यास करून ते आमदाराच्या आदारान आपूण वाडोवन घेतली। तशेंच विमानतळ प्रशासना कडल्यान आपूण पंचायतीचो कर वसूल करून घेतली अशें सांगलां। RDS गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। The strengthening of the forces aligned with Mawin Gudino, that is MG. The forces aligned with MG in Dabolim sends a clear-cut signal that we are very strong in the constituency. I have my newly elected Chikalim Sarpanch Nilima Naik. I have my Sarpanch Lakshman Kaulekar from Bogmalo Chikolna, which is one half of the constituency. It is like a clean sweep. Besides, I welcome Mari Maskarnas, our ex-Sarpanch, who is a good social worker, into our fold. I welcome her with the open arms to strengthen, as I said, our standing with the people in the entire constituency. Now, this is sending a signal to entire Dabolim. How strong we are, we have proved in the last municipal elections that we got our people elected. And at the same time, now having both the panchayats, which is the other half of Dabolim, shows how strong we are in this part of Dabolim. First preference will be to collect revenue for the panchayat. आमचे कितें आसा आमगेले पंचायत एरियेन चडशी घरां रेंटाक दिल्ली आसा, ताका कांय रेवेन्यू कलेक्शन बीन कांय ना। सो फर्स्ट थिंग वील सर्वे द एंटायर विलेज एरिया आनी वील सी that revenue generated for the panchayat, so that point we can use for the development of the पंचायत। दुसरें कितें आसा, हांगा आमचे विलेज एरियान असले कितलेशे रस्ते आसा जे नॅरो आसा, सो वील आयडेंटिफाय दोज, कित्याक केन्ना केन्ना एमर्जन्सी टायमार ना म्हणून थंय एम्बुलन्स वचपाक त्रास जाता, जावं आनी कितें समज उजो लागलो जाल्यार वचपाक त्रास जाता। सो दॅट वील गिव द प्रायोरिटी आनी MLA इज देर, सो वील आयडेंटिफाय द प्लेसीस आनी वील सी द हेल्प ऑफ द MLA वील सी दॅट दोज रोड्स आर बीन वायडनींग अशें करता। दुसरें म्हणल्यार आमचे एअरपोर्ट जो आसा पळय, एअरपोर्टाचे आमकां पंचायतीक कांयच येना, नथींग इज कमींग, म्हणजे एअरपोर्टाचें कांयच आमचे पंचायती येना। सो वी वील मेक अ लेटर द एअरपोर्ट, पयलीं केल्लें आसा, ताजेर ताणें कांय रिएक्शन दिवना। सो विथ द हेल्प ऑफ द MLA वील सी दॅट आमकां कितें रेवेन्यू जो येवपाचो आसा तो येवचो असो।